हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळीं कशी आहे तुमी? आनी हांवूय बी बरो आहा. हांव आतां हिंगा टेरसीर येयलो हा वयर आनी हो हिंगाचो व्यू सगलो. म्हणजे हिंगा म्हाका काम आहलोलें म्हण येयलो. आतां जालें मुगे काम कितें आहलो तें आनी बरें आसा थंय. आतां सांजची 6 जालें चले. हिंगा फाटल्यान टँक्स आहे. व्यू दाखयता तुमकां. चय हे थिंग ती ब्रिज आहा तो हायवे, ती गाडी वयताय थिंगसर. हें कंस्ट्रक्शना काम चलता हें चले. आनी हो सगळो हिंगाचो व्यू एश कोन्न आख्खो चय. कुयटेंग घर प्रेस जाता. कित्याक सकाळीं वत आहा म्हूण हें सांजे काम दवरलोलें. आतां बरें जालें. आख्खें उदक मान काडलां सगळें. उदक मान क्लीन केलां आनी आज सकाळचो च्या पिवपा जाय. मुगे एकलो फ्रेंड आहा तो चोय सकलो आहा. कित्याक हिंगा वयर न्ही पायप आहा. सो पायप हांवें ऑन केला आनी तो सकलो दिता. हांवें पयलीं वयर धुवन काडलो आमी सगळें. आनी जायते दिसान अशें करून म्हाका तुमकां व्यू दाखोवपा मेळ्ळो. कित्याक हांव अशें करून भितर दाखयता तुमकां. सो बरें दिसता आनी तुमकां म्हाका कनेक्टेड रावपा बरें दिसता. विकान हांव 2 बी विडियो घालतलो, 2 नाल्यार 1. चोयता कशें करून जाता तें, पूण अपडेटेड रावता हांव. आं आनी कितें म्हणटा तें कितें आहा तें कमेंट कराय, सांगाय तुमगेलें. सो चोडय न्हू हें नाय मुगे उतरां नाय. बस एक खुशालकाय मुगे इम्प्रेशन तुमकां शेअर कोत्ता. काय ना, सिंपल ब्लॉग केला हांवें जस्ट तुमकां हें करपा. बरें आहा सगळें. सगळे जे AC आसताय न्ही ते वयर आसताय. विदावट AC रावपा जायना चोय. अशें करून AC आसताय आनी हेजेर व्हडले पासून आसताय. आनी बाकी कितें आहा तें सगळें वयर आसता. सोलर पॅनल आनी कितें आनी चोय तें हाजरा माड बी चोय. आनी आतां सकाळीं फॉग जाता. फॉग म्हणजे दव पडटा, चड पडटा. राती मातसो पावस पडलेलो, बारीक पावस येयलेलो. आनी हिंगा आमकां सिटी न्ही क्लोज बाय आहा. एक वरा वाट आहा सिटी. हय. सो कितें म्हणटा तें चोय हें सुकयलो चोय हाजरा माड चोय चले. आनी सांगपा म्हणल्यार अशें करून केन्ना चिंतून येवपा न्ही. आपले ड्रायव्हर आहा जाल्यार ड्रायव्हराचें काम पडटलें, नाल्यार हेंच काम पडटलें तेंच काम पडटलें तेश करून चिंतपा न्ही. केन्नाय उदक पासून झाडां मार म्हणलें तूं आतां ड्रायव्हरा येयला झाडां उदक मारल्यार झाडां उदक मारपा पडटा. हाजरा माड आसताय, हाजरा माडा उदक मारपा पडटा चोय. केन्ना हें उदक मारपा तुमी बेश्टें काम. पूण ड्रायव्हरा गेली ड्युटी फकत ड्रायवींग वचना आनी दुसरें भाशेन केन्नाय पडटा, चुकोन पडटा. हय. पूण ही हावजबॉय कामां आसताय सगळीं. जस्ट सांगत तुमकां एक कित्याक हिंगा आमी येताय चोय कामू करपा येताय. कित्याक सांगलें आमी ना म्हणटलें ही आपल्यागे ड्युटी न्ही म्हणटलें करपाकूच पडटा फ्रेंड्स. सो तेश कोन्न आनी सकाळीं मागीर वत येता. कितल्या 8:30-9 जालीं सामकें वत काडोक आहा. पूण आतां मातसो टेंपरेचर बरो आहा येयलो अशें करून. आनी कितें म्हणटाय तें जायत जर न्यू तुमी चॅनलार चोयता जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब कराय. तुमगे कितें आहा तें कमेंट घालाय म्हाका, हांव तुमकां रिस्पॉन्स दितां. बरें म्हाकाय बरें दिसोलें तुमकां कितें शेअर करपा. नाल्यार सेम त्या रुमानूय भितर विडियो करून बरें जायना ते भशेन. AC पासून चोय AC मेंटेनन्सा काम पासून हिंगा आहा. तुमकां तर AC मेंटेनन्सा स्केल बी आहा ACची लिफ्टीची जाल्यार क्विट कामां ये AC काम जायतें आहा. सगळे आख्खे गल्फा AC आहाय चोय आख्ख्या. विदावट AC हिंगा रावपा जायना. सो ते भशेन स्केल घेवन येवपाची आपल्याक स्केल. उदका प्लंबरिंगा काम येता जाल्यार प्लंबरिंगाचें. आनीक एक व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग सांगो तुमकां. जॉबा हूंय वसाय तुमी प्रॉब्लम ना, पूण दोळ धापून कोणाक पयशे दिनाकाय चोय. आयज काल जॉबा लागून स्कॅम चलता. बोटीर वसाय हूंय वसाय कसली पासपोर्ट कराय कितें कराय सारको एजंट चोय आनी हें कराय सारकें. तुमकां खबर आहा जॉबा लागून कितू गोंया स्कॅम चलता तें. तेच भशेन म्हाकाय पासून जालो आहा नॉर्वे लागून. एजंट फ्रॉड आसताय सारकें आसना. हांव सगळें म्हणना पूण एक चुकोन आसता. ही हाती 5 बोटां सारकीं आसनाय. सारकें चिंताय आनी कराय कितें कोत्ताय तें. कित्याक पोटा लागून सगळ्यांकूय वचपा जाय. हूंय नाल्यार हूंय वचपाय. पूण हें मागीर इन्सिडंट घडटाय. तेका लागून सांगता चिंताय आनी कोण तो एजंट सारको फायंड कराय ते भशेन. ओके. मुगे व्लॉगांनी तुमकां मोटिवेशन जावं आनी कितें तें सगळें चोवपा मेळटलें. ही भशेन सांगपा पडटा. हांवें तर नाजाल्यार टायमपास केलो जाल्यार
तुमकांय बरें दिसपाना कितें इम्पोर्टंट आहा तें केन्ना सांगता म्हाकाय बरें तुमकांय बरें आनी सगळ्यांकूय बरें ओके हे संवसारान येयल्यार आमी एकमेकाक हेल्प करपाचो शेअर करपाचो आनी कितें बरें काम करून वचपाचें उगडास एक हांव जाणटो जालो म्हणटा एक दीस मेमरी उत्तो म्हाका हांवें यूट्यूब चॅनल केलेलो म्हाका एक उगडास उत्तलो तेका लागून हांवें म्हाका लागून पयलो चॅनल केला एक मेमरी अशी संवसारान हांव शेअर करता म्हण तुमची सांगता आनी तुमगे मोग म्हाका मेळटा म्हण इतलें आनी कांय ना तुमगे मोग आतां सदां म्हाका दियाय मुगलोय मोग तुमकां आसतलो सदां आनी जात कितें आहा तें हांव तुमकां सदां सांगतलो जॉबाचे अपडेट आनी कितें सगळें ह्या चॅनलार तुमकां सगळें चोवपाक मेळटलें सिटी लायफ आनी कितें न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कितें येता आनी बरे बरे प्लेसीस आनी दाखयता तुमकां फ्रेंड्स आनी गल्फान तरी येतो जाल्यार इंग्लीश येयल्या पुरो उलोवपा येयल्या पुरो अंडरस्टँड जाल्यार पुरो आरबी हिंग येयलें म्हणटा मागीर शिकपा जाता ते भशेन म्हाकाय बी आरबी कोणना इंग्लीश कळटा थोडी कोणना पूण थोडी तरी बारीक तरी कळटा ओके जें कितें शिकलें तें आनी हिंग येयलें म्हणटा सकाळ आरबी शिकपाची थोडी कित्याक एक टायम आरबी जाय पडटात एक प्लेसीर थोड्या इंग्लीश खबर आसता कोण बारके आसताय ते अशें करून ते भशेन तशें करून कळ्ळें तुका न्ही आनी कितें म्हणया आतां काम जायत येयलां आतां सकाळ वचपा जाय आनी हांव चोय पावलो सकाळ चोय च्या पिता आनी सांगपा म्हणल्यार बरो गेलो आयचो दीस चोय काय बरो सेगात आनी 2 दिसा संवसार बरी खुशालकायेन रावपाचें फॅमिली खुशालकायेन दवरपाची बायल भुरग्यां सगळें खुशालकायेन दवरपाची आनी हे संवसारान कितें आहा ही लग्जरी आमकां जिवितान कांय हेल्प करपा ना ही लग्जरी आहा ती पूण एक मनीसपण आमी दुसऱ्या पावताय आनी कितें कोत्ताय एकमेका आमी फॉरगिव कोत्ताय तेजेर आमगे जे संवसार आतां चलता बरे भशेन रावपा फ्रेंड्स ओके आमगे यूट्यूब चॅनल चोय तुमकां कितें बरो लागता कितें लागता म्हाका सांगाय म्हाका राग बाग कांय ना ओके चॅनलान न्यू आहाय चॅनल सबस्क्रायब कराय शेअर कराय लायक कराय ओके सो सगळीं बरें करून तुमी मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन टेक केअर फ्रेंड्स बाय बाय सी यू आनी हांवें म्हगे चॅनलार न्ही थोडे आयटम हांवें हें केलो आहाय तुमकां जाय जाल्यार थिंगसान तुमी ऑनलायन शॉप कराय लायक रिंग लायट मागीर मायक येताय ते सो व्लॉगिंगाचे आनी कितें तेजेर वचून चॅक कराय तुमकां जाय जाल्यार परचेस कराय डिलिव्हरी तुमगे घराको येतली सो तो पासून फिचर आहा म्हगे हितून म्हगे यूट्यूबार ओपन करूं आनी थिंग स्टोर म्हणून स्टोरां आसाय सो ते भशेन आनी मोग आतां आमी कितें शेअर करुया बरे भशेन रावया ड्रायवींग बी सकाळ सेफ कराय फॅमिली हॅपी दवराय आनी बरे भशेन आमी रावया ओके बाय बाय फ्रेंड्स मोग आसो बरी करून सोगली